आपल्या शिसांचे पाय धुवून जातस जेजून सांगलेली उतरां आपल्या बापाचे वर्तेपण परगडतात. बापान संसाराचो विशेष मोग केल्ल्याचो रूपकार जावन आपल्या पुताक ताणें संवसारीन धाडलो. हे दिशेन मोग करच्यांत आपणाच्यागी आपलो बाप वर्तो म्हूण जेजू शिकयता. अशें बापान धाडलोलो जेजू आपुणूच बापाचो मोग म्हूण कळीत करता. देखूनच बापा आनी पुता मदल्या मोगाचे एकामेकापण सुवार्थेंत दरदर म्हूण दिसता. आपणातय आपणाक धाडलेल्या आपल्या बापाक आनी बापातय आपणाक मानून घेवच्याक जेजून शिकयलें. विपर्यासाची गजाल म्हळ्यार ताच्या शिसां पैकीच्यानच जेजूक स्विकार करूंक वा समजूंक निरासक्त वा शेळेपण दाखयलें. तितलेंच न्हय, जेजूक आडपांय दिलो वा खोटायलें. आपणाक तिरस्काराची प्रतिक्रिया पयस तावन भायर तावन न्हय, लागशिल्ल्या तावनूच येता म्हूण जेजू जाणा. जाचेर हांव पातयेव नासलो, जाणें म्हजो उंडो खेल्लो, तो म्हजो इश्ट लेगून म्हजेर आपली खोट उबारता म्हणली किर्तनकाराची उतरां जेजू वापरतना आपणाक आपल्या शिसानच तिरस्कार करची गजाल ताका पयलींच कळीत आसली म्हणच्या की ती पवित्र पुस्तकांत व्यक्त जाल्ली प्रावादीय गजाल म्हणून आनी ती साल्वांसावाच्या चरित्राच्या मिस्तेराचो वांटो म्हणून सुवार्ता समजयता. क्रिस्ताक मानून घेवन ताका धाडलेल्याची खरी चाकरां जावंकी सुचयता.